Taci berwangkai gavianove yegitami nabaryami amcha sumya vundantaka bhakti nami usyami amcharaya. मगर भाव भयणींनो आनी भुरग्यांनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता आनी ह्या नोवेनाच्या मिसाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. बळका मोरयेच्या नोवेनाचो 7वो दीस आज आचरण करचे वखदा मोरी एक सर्व आवयांक आदर्श, मोरी एक आवयपणाक आदर्श ह्या मोरयेची देख घेवन सर्व आवयां खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार मागया. आनी आवय जावन आसा देवाचें वर्तें देणें आनी हे भाग सर्व स्त्रियांक फोव जावं दी म्हणून विशेष करून संदर्भार आमी मागया. हे संदर्भार देवादेन जॉर्ज एडवर्ड नरोना जत्म्यामी स्थिता वीत विलियम नरोना निकुटा वलंकनी वडो देवादेन मर्लिन डिसिल्वा जत्म्यामी स्थिता एवलिन डिसिल्वा नित्यादर वडो आज जल्म दीस आचरण करचे वखदा देवाकर गजल मिस बटयता लोलिटा कोएल्लो मुल्की देवादेन मर्लिन डिसिल्वा जत्म्यामी स्थिता एवलिन डिसिल्वा नित्यादर वडो देवादेन लीना नरोना म्हजी आवय आज मरून म्हयनो जालो. म्हयन्याच्या उगडासाक मिस्तितात कुटुंबाचे संदे ताकोडे तिचे आत्मे खातीर विशेष करून संदर्भार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो नोवेनाचो 7वो दीस आचरण करचे वखदा आज मोरी आदर्श आवयपणाक साक्ष म्हणलो संदेश प्रसार करता. आमकां हर एकल्यांक एक आवय म्हण आसा आनी आवय ह्या संवसार जिवितांत आमी मोग करच्या सर व्यक्ती प्रास चड मोगाची. ल्हानपणार आवय आमकां चड मोगाची जाता पूण वाडोवन येतना त्या आवयचो आमकां मोग मस्त उणो जाल्लो दिसून येता आनी आमच्या जिवितांत अदीक चड मोगाची भितर आसतना खंडीत जावनी आवयक आमी बगलेक दवरचें प्रयत्न करता. पूण आवय जाल्ल्या त्या स्त्रियांनी आपल्या भुरग्यांक दिल्लो तो मोग केल्लो सॅक्रिफीस आनी वारयलेली आनी जरयलेली ती वाट खंडीत जावनी कोणेंच विसरूंक जायना. संवसारांत एक देव आसा जाल्यार ती आवय म्हणलें आमी कितेंकच विसरूंक नजो. देखून असलें आवयचें देणें आमकां हर एकल्यांक फावय जालां आनी थोड्या आवय जावनचें भागी फावो जालां. ह्या पसोदन ह्या देवा अर्गां दिता आसतना मोरी आवय जाली आनी आवय जावनचें भाग तिका फावो जालें. देवाची आवय जावनचें भाग तिका फावो जालें. संवसारी जिवितांत एक आदर्श आवय ती जाली. तिची देख घेवन ह्या संवसारी जिवितांत आमी एक आदर्श आवय जावंक स्त्रियो आवय जावंक तशेंच आमच्या आवयंक फावो तो मान आनी मोग दिवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एक घडी बोरदोळे दांपया. कडीत आसून कडीत नासतना आमच्या अस्कतकाय लागून आमच्या आवयचो आमी द्वेश केल्लो आसा वा आवयक फावो तो मान गौरव दिनासतना तेचें मन आनी काळीज दुखयलेलें आसा.
पश्चाताप होऊया बोगसाने मगोन ह्या मिसाच्या बलिदानांत फवते परिवांटेली जावया. काळजांत हांव दुखदन बोगसाने मागतल्या बोगसाने दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्यांक काकूतका तूं पत्क्यांक पोंगयलाय. क्रिस्ता काकूतका आमचे गती विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्यांक काकूतका तकली बगोम देवाची काकूत आम समेस्तांचेर मागया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. भोवमोगाळ देवा आमच्या सोम्या जेजू भगवान मोरयेसो अंकार कुस्वो दयाळपणी तुवें तुजें बिडार जावच्या विसून काडलोय. येस मायेच्या गोपांत देवसराच्या सगळ्या ताळण्यां विरोध आम्हा सदां राखण आनी आसरो मेळों. उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू. तूं बापा सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सा पावलोन तेसलोनिका घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हें घडतलें म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सोम्याचो दीस रातीक येतल्या सोरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटानाच गर्भे स्त्रियेक प्रसूत काळार आयलेले बरी एकचपणे ताचे वयर विबाड देंवतलो आनी तांतली सुकोण घेवंक ती शकची नात. पूण तुमी भावा भयणीनो काळोखांत नात देखून तो दीस एका सोरा बरी येवन तुमकां समटोवन घालिसो ना. तुमी समेस उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं आनी रातीची न्हय, काळोखाची न्हय. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बगार जागृत आनी चतूर रावया. देवान आमकां आपल्या क्रोधाक म्हूण निर्मूंक नात. बगार सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी चडवण जडूंक आमकां निर्मिल्यात. आमी जिवंत आसो वा मोन वचो ताच्या सांगात आमी जिये जाय म्हूण तो आमचे पसत मेलो. अशें आसता तुमी येदोळ पर्यान केलां तशें एकामेकाक धैर्य आनी सहकार दिवन फुडें सरा. देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार. या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. हेर कोणाक हांवें बियेज सर्वेस्परूस म्हज्या जिविताचो कांबो. हेर कोणाक हांवें कांपाज. या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिडार करूं. सर्वेस्पराचे स्वादीकपण साकोन ताच्या मंदिरान
ताची कुशी हांवें समजोन घेवच्या ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका परवसो आसा ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उठला देव आपल्या पुरजेची भेट करूंक येयला सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता उपरांत जेजू कपेरनाव नांवाच्या गलिलियाच्या शहराक देंवून गेलो थंय तो साबताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी उलयता तें पळोवन ताची शिकवण आयकले सकट ताका विस्मीत जाताले त्या सिनगोगांत देंवसर लागलो एक मनीस आसलो जेजू पळयतच ताणें व्हडल्या ताळ्यान अशी बोब मारली नदरेताच्या जेजू तूं आमचे कबरे कित्याक आयलाय आमकां नाश करूंक आयलाय मू तूं कोण म्हूण हांव जाणा तूं देवाचो भाग्यवान पूण जेजून ताका बेस्टोन म्हळें तोंड दाम आनी ह्या मनशा तोंड भायर सर तितल्या देवसरान समेस्त मुखार ताका धरणीर आड घालो आनी ताका कांयच बाधा करिनासतना ताचे तोंड तो भायर गेलो लोक सक्कट थटक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले कसलीं उतरां हीं अधिकारान पदवेन देवसाराक तो फरमायता आनी ते भायर सन वेतात जेजू विशयांतली खबर गुंतवणीच्या प्रांतांनी गाजली देवाचे उतर क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भावा भयणीनो आयची वाचपां आमी नियाळ्ळीं जाल्यार पयले वाचपांत सांपावलून तेसलोनिकांत बरयल्ल्या पत्रांत सांपावल म्हणटा तुमी समेस्त उजवाडाचीं भुरगीं दिसाचीं भुरगीं आमी रातीचीं न्ही काळोखाचीं न्ही वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो भोव पुरब्याचें एक सत्य जेजू आमकां उगडापें करता आमी सर उजवाडाचीं भुरगीं उजवाड कितें दिता उजवाड संतोश दिता उजवाड जीव दिता उजवाड दादोसकाय दिता उजवाड धैर्य दिता अंधकार कितें दिता अंधकार काळोख अंधकार कितें दिता भिरांत हाडटा न्ही अंधकार आमी सुस्पशें करता अंधकार आमकां खावजेशें करता अंधकार आमकां अळठार जिवेशी मारता उजवाड ना जाल्यार जिवीत ना खंयचींय रूख झाडां खंयचींय फुलां फळां कितलोंक सकनांत फुलोंक सकनांत देखून जेजू म्हणटा तुमी उजवाडाचीं भुरगीं कित्याक म्हळ्यार संवसाराचो उजवाड आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त न्ही देखून आमच्या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी दवरच्या त्या एवक्रिस्ताच्या बुवारी न्ही आसात किरणां कित्याक जेजू उजवाड देखून जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड तुमी संवसाराचो उजवाड जायसy उजवाड कित्याक म्हळ्यार उजवाड असता वयर सत दाखोवचो अनिती वयर नीत दाखोवचो अन्याय विरोध न्याय दाखोवचो उजवाड देवाचें राज्य देवाच्या राज्यांत प्रकाश आसा उजवाड आसा आनंद आसा वैभव आसा अंधकार ना पण देवसराच्या राज्यांत अनित म्हणलो अंधकार अन्याय म्हणलो अंधकार असत म्हणल्यार अंधकार देवसराचो अंधकार तो बांदपाचो अंधकार तो रातच्या फराचो अंधकार आनी ह्या देवसराचें राज्य रातीचें तें भिरांकूळ भयानक तें सगळें भिरांत हाडटा
आनी असलें राज्य ते नाश करूंक म्हण आयिल्लो जेजू हेचे सुवार्थेन कितें करता त्या अंधकाराच्या देंवसाराक धांवडयता अंधकारांच्या बांदपासाच्या देंवसाराक तो धांवडयता आनी थंयसर त्या व्यक्तीक उजवाड सो करता उजवाड देखून उजवाड असो सोमी देखून जेजूच्या जल्माचें फेस्त उजवाडाचें फेस्त न्ही गे वय की न्ही जेजूच्या जल्माचें फेस्त क्रिसमस उजवाडाचें नेखेत्रां उजवाड वीज दिवे सगळे न्ही गे कित्याक तो संवसाराचो उजवाड पास्कां फेस्त उजवाडाचें फेस्त की रातीचें फेस्त रात आसलेली दीस जावन प्रकाशतली देखून पास्काची वात ही आमी सगळी पेटयलेल्यो वाती आनी त्या गांवचें पास्काचें गीत त्या गितांत म्हणटात रात आसलेली दीस जातली न्ही दीस जातली म्हळ्यार तो रातीचो अंधकार नाश करचे खातीर जेजूचो उजवाडाचो खांबो जावन आयलो देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पास्काच्या राती उजवाडाचो संभ्रम आमी चलयता उजवाडाचो देखून आकाशारी चंद्र आसा चंद्र आनी चंद्र फुल्ल आसलेले दीस पास्काचें फेस्त देखून फाटी मुखार येता फेस्त देखून आकाशारी उजवाड आनी आमच्या भोवारी उजवाड आनी देवतेंपलांती उजवाड कित्याक उजवाडाचें फेस्त देखून पास्का फेस्ताक बेळाकीन हब्बा म्हणटात खंयचें बेळाकीन हब्बा म्हळ्यार पास्काचें फेस्त बेळाकीन हब्बा उजवाडाचें फेस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक जेजू उजवाड देखून तो म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड आनी पेटलेलो दिवो कडसे पुंदा दवरिनात तो दिवटोणेर दवरता दिवटोणेर देखून तुमचो उजवाड मनशा मुखार पळजड जाय तुमचो उजवाड मनशा मुखार पळजड भुरग्यांनो आयका तुमचो उजवाड मनशा मुखार पळजड जाय आनी मनशांनी तुमची बरीं कामां पळय जाय तुमची बरीं कामां आनी कोणाक अर्गां जाय सर्गीच्या बापाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक महिमा दी जाय देखून इस्कलांत आसतना तुमी उरिल्ल्या भुरग्यां बरीं आसचें न्ही कित्याक म्हळ्यार आमी उजवाडाचीं भुरगीं काळोखाचीं न्ही रातीचीं न्ही देखून आमी हेरां बरीं आसचें न्ही आमी सोम्याक साक्ष दितले बऱ्या करण्या वरवीं कोणाक शिकोवंक फाटीं आसा ताका कुमक करचे वरवीं कोणाक कांय इल्लीशी गरज आसा तांकां कुमक करचे वरवीं कांय एकल्याक पेन कांय एकल्याक पेन्सील कांय एकल्याक स्केल कांय एकल्याक बूक दिवचे मारिफात हेरांच्या की प्रास आमी उजवाडाची म्हणून आमी दाखोवन दिवंक जाय आनी हे लिसांव जेजू आमकां दिता भुरग्यांक मात्र न्ही वडिलांक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें सत देखून आज आयचे दीस मोरी म्हणटा मोरी आवयांक सर्व आदर्श देखून आज आवय सल्ल्यांनी मोरयेची देख घेवंक जाय एक विश्वासी पतीन जावन जुजेची एक खरी आवय जावन जेजूच्या सगळ्या जिवितांत जेजूक तिणें साकार दिलो ना पुता तुका तें मरण नाका ती म्हणोना बगर जेजूच्या कश्टान ती मेळ्ळी जेजू समेत तिणेंय कश्ट सोंसले जेजूक जरबादांनी मारतना तिच्या काळजाक जरबादांनी मारले जेजूच्या माथ्याक खांड्याचो मुकुट सांडशितना तिच्या काळजाकी भाले तोपले जेजू क्रुसार उमकळटाना वळवळटाना ती वळवळटाली पूण आसायाक आसली पूण सगळ्या जिवितांत जेजूक तिणें सांगात दिलो आनी पुता तुज्या सांगात हांव आसां देवाची कुर्सी करच्याक तुज्या सांगात हांव आसां दैर साणी नाका भियेनाका कावचे नाका फुडें वच म्हणाली ती आनी असली एक खरी आवय हांव आधुनीक काळार असल्या आवयांची गरज आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या जिविताची सोबाय चलता देखून हांव भुरग्याक दूद दिना म्हज्या जिविताची सोबाय अळवता देखून दुसरें भुरगें म्हाका नाका असली चिंतपां आसलेल्या आवयांक मरी एक आदर्श देख संवसाराच्या वडण्या फाटल्यान दवंतल्या आवयांक मोबायलार वा प्रोग्रामां फंक्शनां हे सगळे राठावळ इगर्जेन राठावळ समाजेन राठावळ हेणे स्वयंसेवक समाज सेवक म्हणून सगळ्यांनी हेणे आरांटून दवन भुरग्यांची बेपरवा करतल्या भुरग्यांक फावो तें मार्गदर्शन भुरग्यांक फावो तो मोग भुरग्यांक फावो तें खाण भुरग्यांक फावो तो सांगातपण भुरग्यांक फावो तो प्रोत्साह पाठिंबो दिन आसलेली जायती आवय बापाय आसा तांकां सगळ्यांक मोरी एक आदर्श आनी ह्या आदर्श मोरयेची देख घेवन तुमच्या ताब्यान दिल्ल्या भुरग्यांची खरेपणी प्रामुख्यता आसून ती जबाबदारी पाळोवंक जाय कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज भुरग्यांनी पयल्यान पयलो मोग करचो आपल्या आवयचो पयल्यान पयलें मोग करचो आवयचो जर तर ती आवय त्या भुरग्याक आयकना ती आवय त्या भुरग्याक समजना ती आवय त्या भुरग्याक पोटलून दोन किस दिना दिसाक एक पटी म्हणी तो जावं ल्हान जावं पूण ती जायना जाल्यार भुरगीं अस्कत जातात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन अस्कत जातात भुरग्यांक म्हळ्यार हांवें गोंक न्ही देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन समजून घे जाय देखून एकल्या भुरग्यांक आवय बापायनी पुटलून तरी जाय
मोग दिसय किस दिसय उमो दिसय तवळ दुसऱ्यांक किस दिवसो उमो दिवसो दिवन हें करतात म्हणजे मोगाच्या बाबडीन कित्याक म्हळ्यार असले आत्रे पूण आधुनीक काळार कितें जाता आवय बापायक फुरसतूच ना भुरग्यांक वेळच ना एणे जायत्यो राठावडी आसात वयशिल्ल्यो आनी त्यो जाता पर्यंत भुरग्यांक वेळ दिवंक ना देखून भुरगीं वाट चुकतात म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो मरयेन तशें करूंक ना जेजू कितें जाय कुटुंबाक कितें जाय तें पयलें तिणें संपूर्ण रितीन तिणें सुदारशिलें उपरांत ती हेरांच्या गरजां पावली म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो कित्याक म्हजो गरजो दिवो आळवून दुसऱ्या गरजो दिवो पेटोवंक जायना म्हणलें सत आमी सणां जावंक जाय देखून हांव म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो संवसारी जिवितांत देवान एक वर्तें देणें दिलां जाल्यार वर्तेक आमकां देव दिला जाल्यार ती जावन आसा आमची आवय ह्या आवयचो आमी उडास काडूंक जाय बापूय खंडीत आसात ना म्हणना आज संदेश आवयचो देखून आवयचे विशंत हांवें सांगलेलें आसा आवयक सांगात दितलो बापूय आसा बापायचो मोग करी जाय पूण आवय श्रेश्ठ एक वर्तें देणें पूण ह्या आवयचो आमी तिरस्कार करूंक नजो ह्या आवयक आमी दुखोवंक नजो ह्या आवयच्या दोळ्यांतल्यान दुखां देवोवंक आमी केदींकच कारण करता जाय नजो आनी खंडीत तांच्या उतरप्रयाच्या तांच्या अस्कतपणाच्या आनी ताच्या पिडेस्त काळार आमी खंडीत जावन तांकां आदार जावन कशें आमच्या बाळपणाच्या काळार आमकां सोलोंक तांगनातल्या काळार आमी दुमकरे चलतना गोद्दे उलयतना आमकां वेरोन धरताली ती आवय ती उतरप्राय पावता आसतना ती अस्का जातना ती कांय गोद्दे उलयतना ती कांय एणे तेणे दांटून पडटा आसतना आमी आसरो जावचें बोळ जावचें भुरगें जावंक आनी तिचे आदार दिवचें तसलें वर्ते आमी भुरगीं जावंक आमच्या आवयचो खरेपणी मोग करूंक मनान लेखूंक जायची कृपा मोरये माय मुखांतर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी जोडून घेवया आमेन उबी रावया आमची मागणी आमची गरजो कितें आसात सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया सर्गींच्या बापा ही पवित्र सभा सोलनवरच्या सर मुखेल्यांक पापा साहेबाक बिस्पांक याजकांक धर्मीक तशेंच लायक मुखेल्यांक तांची जबाबदारी बऱ्या तरान करूंक कुटुंबाक सडीत गामान दिवन क्रिस्ती मोलां पवित्र सभेंत रास करूंक तांणी पेसाडीशें कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणी आयक लग्न जाल्ल्या आनी लग्न जावंक वेच्या सर जोड्यांनी भुरगें तुजें देणें म्हूण समजून आवयपण तुजें आपोवणें म्हणलें सत मानून घेवन व्हड कुटुंबांच्या निर्धारां तेवशी मेटां काडूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक भुरग्यांच्या देण्या खातीर राखोन आसच्या सर स्त्रियांची आशा तूं सुफळ कर आवयपणाचें भाग तांकां मेळोवन तुजें मिसां मुंदरून व्हरच्याक तांकां कुरपेन बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक कुटुंबांतल्यान भायर रावन एकसुरी जिणी सरच्या सर आवयांक तुजे सक्तेन बर तांणी काडलेले वावटीक त्यागाक सक्रिपेसाक 100 आनी पाटीन दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक विविध पिडेन वळवळच्या कुटुंबाच्या संद्यांक तूं पिडा सोसून जाय परते सकत दी तुज्या मोगा खातीर सोंसणिकायेन जियोंक तूं दया कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे एकडी बोरदोळे जावपी आमच्याच गरजां खातीर मागया आमच्याच आवय खातीर आमच्याच बापाय खातीर मागया जिवंत आसा तांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी मागया देवा दिन जाल्यान तांकां ससना सविश्यो मागया हेच्या दिसा म्हजी आवय देवा दिवन 2 म्हयनो जालो तेच्या आत्म्या खातीर मागया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर संवसारी जिविताच्या पयलीं आमी आसांव संवसारांत तुवें आमकां आवय जावन वर्तें देणें दिलां ह्या वयसो मोग करूंक तिका मनान लेखूंक कृपा दी सर्व आवयांनी तांची जबाबदारी गनान आनी मनान जबाबदारेन पाळूंक जाय अशी कृपा फावो कर भुरग्यांचे देणें नातल्या आवय जावंक आशिल्ल्या सर्व स्त्रियांक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भरून भुरग्यांचें देणें फावो करना ते एक बरें भाग तांकां फावो कर म्हूण मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी
सर्वेश्वर सर्वस्तर विधोदा अर्पण दिलो तो कदा को म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादेव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकाने महिमे आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून सर्गीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या वैक ह्या नोव्हेनाच्या दिसा करीत मान दिवंक येवेदे भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पसोवती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून ती घेता. ताचे वरवीं बाळूक मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हण तुज्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कड्यांनी सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. बाळोक मोरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनी प्रकाश तिणे संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गी सगळो दळबा तुजी तोर महिमा वाकणता. तांचे संगती आमचे थळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. भक्तीन या रितीन वांटेली जावी भोव पवित्र घडी उंडानी वायनस असले जेजूचे मासार गजान बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी. सर आवय पासून मागया आवयांनी करी आवय सांग आनी भुरग्यांनी आवय पयसो करो मोग करूं माना लिखूंक करपा मागया. बापा करूस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपल्या सुकुशेने कश्ट मरण सोसोंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्ती कराराचें रगत पदकाचें बोक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bawarta so gut pergetuya Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Sumi Jesu jiwangala. Oh bawarta so gut, ami pergerta, Jesu novyane tolo. बापा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि जीवित सोडून आणि सोडूनची कालस तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुडर सेवतेल्या मास मेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारात विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेस उडास कर लिओ आमचो पापा पिटर पॉल आमचे गोडी बापा आणि सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां तुजे इस्तकादी नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परस जोडीत मुखामळ पळोवंक फोव करे आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मर्या देवाच्या माय संगती तिसपती भाग्यवंत सुजे भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व कडी तुका मारवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार देवा सर्व वंदन आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमचे सुडवंदराची अजनामतीन दवरना ताणी शिकलेले मागणे भोभक्तीन सांगाता आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र सा तुझे राज आमकां येवं तुझी गुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेच केलेल्या आमचिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देखुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राजेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेरे सर्व पदकांत ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय जोडके पदव्याने महिमा तुझी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माया मग सुगुर्तू सावने एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. प्रिय आसा जिवंत देवाची शिडी आमच्या समेस्तांच्या मोगान भरोवन मनीस संवसारी येयल्ली देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती आवय येसू करूंक मोग करूंक मनान लेखूंक लो दितात ती आवयची जबाबदारी बळ्यान पाळून खरी आवय सावका पोणी दितात ती शिडयेचें जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोवना पूण तुजे कसोतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना मातसो सोरो मेळटा तर सुमी म्हाका विशेव दिता
आमच्या जीवाक नव्यान सोमी सदा घटाय दिता सारक्यानी नीट वाटानी सोमी म्हाका सोलोन वता. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या भूमगाळ बापा बघेवंत बाळका मरियेचो उगडास करून सर्गीचे जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला तेच बाळक मायेच्या आणि सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या संगता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावय म्हण आमी कलतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. बशी इकडे बोर मगळ भाव भयणीनो भुरग्यांनो व्हडा संख्येन या चवथ्या दिसाच्या नव्यान वांटिली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशीर्वाद बाळका मरिये मुखान मागता. माध्यम मुखांतर हे नव्यान करतल्या सर्व भक्तिकांकी आमी सुमेची भरपूर आशीर्वाद मरिये माय मुखांतर लाभोवन दित म्हूण आमच्या मागणी तुमच्या खातीर जावन आसा. आयची देवस्तुती चलून वेल्ल्या पंपयमय वाड्याकारांक अभिनंदन आनी देव बरें करूं. बरें गायन केलें गायन मंडळीच्या सन्यांक आनी सिस्टरांक देव बरें करूं. तशेंच हेचें सगळें मेसेज बलिदान चित्रीकरण करून प्रसार करच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक अभिनंदन आनी देव बरें करूं. तशेंच आयच्या दिसा आमकां हांगासर गोडशें दान जावन दिलां. देवादीन मर्लिन डिसिल्वाच्या उडासाक एवलिन डिसिल्वा दिवचे नित्यादर वडो रिचर्ड आनी हेलेन डिसोज वेलंकनी वडो शानन शेरावो कार्मेल वडो तांचो मनपूर्वक उपकार भोवडता. देवाची भरपूर आशीर्वाद मागता. मुखेलच्या भुरग्यांनो एक दिसा ह्याच वेळार पवणे 9 वरार हांगासर बळोग मरियेच्या मनाक मीस आसा उपरांत नवेन आसा फुलां अर्पोवचें विधान आसा. तुमकां सर्व मोगाचो येवकार मागता. आयलेल्या सगळ्या भुरग्यांक तशेंच वडिलांक आमी गोडशें वांटता जाल्ल्यान गोडशें वांटच्याक उदारपणान कुमक करीसय म्हूण ह्या मुखांतर तुमचे लागीं विनंती करता. तशेंच कोबाक बँडाक फुलांक इत्यादी सर्वांनी वर्त्या मापान सहकार दिसय पुलिपलाची पकडी दिवन आदार दिसय म्हूण ह्या मुखांतर विनंती करता. दिसपट्टे नव्यानाच्या वेळार मिसां दिवंक आसत जाल्यार वेळार तुमी दिवची. फेस्ता दिसा तुमकां मिसां दिवंक आसत जाल्यार स्वागत आसा. तुमचे हृदय बसोवन मागता. तशेंच मुद्दम मिसां दिवन सहकार दिवंक पाठिंबो दिवंक उला दिता. फुल्ली फुलाची पकडी दिवन मरियेच्या जल्माची परब आमच्या कुटुंबाचे फेस्त गद्दळ्यान आचरण करच्याक ह्या वखदार तुमकां हांव मोगाचें आपोवणें आनी सहकार आशेतां. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. नव्यानाचें गीत आमी गावचें. भुरगीं पयलें या उपरांत वडिलां या पयलें भुरगीं. Good.
भुरगीं म्हणटा मुस्लीम भुरगीं देवदूताच्या संदेशात काम घेऊन
एक अशें सात वेळेस सर्वात वेळ तरी देवाच्या कुशीत संपूर्ण रितीन तुका दिसाली जेजूच्या जल्मांत ताच्या जिविताची निमाणी घडये पर्यंत तूं ताचे संगत रावली तुजो जल्म संभ्रमाचो सूख आमी दायर करतना सर्व स्त्रियांक आनी आवयांक तुज्या स्वाम कृपेन भर देवाची आशीर्वाद आमच्या कुटुंबांनी वाशी कर एक गरीब आवय जावन सगळ्यांनी आनी सर्व भुरग्यांनी आपल्या आवय भोवतो मान आनी मोग दिवंक कृपा लावली मागता तुजे खुशी पुरी संसद म्हणल्या तुज्या पुता जेजूचे नावी दिव्यवाणी